550 वर्सां पुराय जाल्ल्या सुवाळ्याच्या यशस्वी समारोपा उपरांत श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाचो वाठार तशेंच नवी स्थापन केल्ली श्रीराम मूर्तीच्या भोंवतणच्या वाठारा सयत उरिल्ली बांदकाम आनी हेर कामां आतां परत सुरू केल्यात। पुराय प्रकल्प सुवेवस्थीतपणान पुराय जावपा खातीर ही कामां गरजेची आसात। ताका लागून मठाचो वाठार आनी श्रीरामाचे मुर्ती भोंवतणचो वाठार 2 जानेवारी 2026 सावन फुडले सुचोवणे मेरेन सगळे भाविक, पर्यटक आनी हेरां खातीर तात्पुरतो बंद आसतलो। उरिल्ली कामां सुरळीत जावचे खातीर भाविक, पर्यटक आनी हेरांनी ह्या काळात मठाच्या वाठारांतली श्रीराम मूर्ती पळोवपाक भेट दिवची न्हय, भाविकांनी सहकार्य करचे असो उलो संस्थान बांदकाम समितीन मारला। वयली सगळी कामां पुराय जाले उपरांत एक स्वतंत्र सुचोवणी जारी करतले अशें संस्थानाचे बांदकाम समितीन कळयला।